मोगाचेरो नमस्कार तुमकां समेस्तांक हांव आसां केरळांत हांगासर मदर एलिस्वा हिच्या विशयांत थोडी माहिती दिवंक हांव आशेतां. तुमी पळयता आसात मदर एलिस्वा हिचो फोंड. This is a village. This is known as Varapura, and Mother Eliswa and the other sister, the companion sisters, together with her own sister, Mother Teresa, she came here in the year 1890. ही सिस्टर सोरोनू 112 इयर्स जाला आणि आता तिका भगवंतून पासरचो दीस लागीं पावलो. नोव्हेंबरची 8 तारीख म्हळ्यार आज मदर एलिस्वा केरळाची एक विधो उपरांत एक सिस्टर जाल्ली. आयच्या दिसा तिका भगवंत म्हणून पासरचो हो दीस आणि ही एक वर्ती संतोषाची गजाल आमकां समेस्ता. कित्याक म्हळ्यार ती एक कार्मेलीत सिस्टर आणि केरळांत तिणें हो मेळ स्थापीत केल्लो. मॅरी फाउंड्रेस ऑफ द कॉंग्रिगेशन ऑफ तेरेजियन कार्मेलाइट CTC भारतांत सुरू जाल्लो, स्थापन जाल्लो पयलो धर्मीक भयणीचो मेळ भारताचो इंडिजिनस. केरळांत चलयांक शेकप दिवचे विशीं क्रांती उठयल्ली मदर एलिस्वा आज केरळाक एक व्हडलें नांव. नोव्हेंबर 8 तारखेर उल्लारपडम बाजिलिकाच्यो घांटी संतोशान आसतल्यो. कोनमावची विधव स्त्री आज एक भगवंत म्हूण ह्या बाजिलिकांत पासरणी जातली.